नमस्कार. दिसभरातल्यो महत्वाच्यो खबरो घेवन हांव संजना अंजुनकर. गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. न्यायालयान दर आयतारा मेळपाची दिल्ली परवानगी, मात सूचनांत 5 आयतार चल्याक मेळपाकूच दिले ना, वेंकट रमणाचो आरोप. पर्रीकर समर्थक बायलांनी मंत्री बाबुशाक काढलो उजरावून. 2027 कित्याक आतांच राजीनामो दिवपाची केली मागणी. आध्यात्मिक पर्यटनाक प्रोत्साहन दिवपा खातीर गोंयची एकादश तीर्थ येवजण. गोंय सरकारान पर्यटन वाडी खातीर उबारल्यात पावलां. गोंय सरकारान 150 कोटी रुपयांचेर सोडले उदक. 150 कोटींचो हिशोब दिवंक नाशिल्ल्यान उरिल्ले पयशे दिवपाक केंद्राचो न्हयकार. दिवचलेन सांपडले डेंग्यूचे 10 दुयेंती. थळाव्यां मदीं पातळा भंय. डेंग्यू नियंत्रणांत हाडपा खातीर भलायकी खात्याचे यत्न. प्रदेश काँग्रेसीच्या वेंचणूक समितीच्या अध्यक्षपदाचेर अमित पाटकाराची निवड. दिल्लींतल्यान आदेश जारी. आता खबरो विस्तारांत. आवयन आपल्या 4 वर्सां पिरायेच्या पुताचो खून केल्ल्या प्रकरणाची चर्चा सध्या देशभर चालू आसा. न्यायालयान दर आयतारा पुताक मेळपाची परवानगी दिल्ली, मात 5 आयतार म्हाज्या पुताक म्हाका मेळपाक दिवंक ना आनी 6व्या आयतारा पुताचो खून जालो, देखून म्हाका सूचना वांगडा उलोवपाचेच ना, अशें सूचनाचो गोवान वेंकट रमणान पुलिसांक सांगले. 4 वर्सां पिरायेच्या पुताचो खून केल्ल्या प्रकरणाची चवकशी करपा खातीर कळंगूट पुलिशेन शेनवारा सूचनाचो घोव वेंकट रमणाक हाजीर रावपाक सांगिल्ले. सध्या आम्ही असा परत एकदा पाहिली असा कळंगूट पोलीस स्टेशनात आणि अखेर कठीण प्रयत्नांनी कळंगूट पोलिसांनी जी आरोपी असा सूचना सेठ तिका कालच्या क्रायम सीन रिक्रिएट करपा खातीर तयार, पण जी सूचना सेठ असा ती सकाळच्यान क्रायम सीन करपा खातीर तयार नासली. अखेर सांजेच्या वेळार खंय तरी 5:15 ह्या दरम्यान ती जी अक्यूज आसा ती तयार जाली आनी जेन्ना तिका ज्या गेस्ट हावजान ती रावताली, जी सोल बॅनियन गेस्ट हावस जे आसा त्या गेस्ट हावजाचेर 404 ह्या रुमाचेर तिका परत एकदा व्हरण्यात येयलें. तिणें थोडक्यात जी 6-7 तारखेक जी घडणूक त्या दिसा घडली ती थोडक्यात पुलिसांक दिली. त्यानंतर आयज रिमांडाचो 5वो दीस आनी आमी पळयता जी अक्यूज आसा सूचना सेठ तिचो घोव वेंकट रामन आयज गोंयान कळंगूट पुलीस स्टेशनार भेट दिवपाक आयिल्लो आसा. काही वेळानच आमी तांकां परत एकदा मेळटली आनी जाणून घेवपाचो प्रयत्न करतली की तेचें कितें मत आसा ह्या क्रायम सिनाचेर. गोमंतक टीव्ही खातीर ब्युरो रिपोर्ट स्नेहा उसोटीकर. 2 दिसां उपरांत निमाणे मनोहर पर्रीकारा आड बाबुशान केल्ल्या विधानाचेर परती जाप आयल्या. पणजेच्या पर्रीकर समर्थक बायलांनी बाबुशाक उजरावून काडलो. 2027 कित्याक बाबुशान आतांच राजीनामो दिवचो म्हूण तांचो आर्ग्युमेंट. भारतीय जनता पार्टीचो म्हणयारो गिरीराज पै वेर्णेकार सोडलो जाल्यार भाजपाच्या एक्काय फुडाऱ्यान बाबुशान पर्रीकरा आड केल्ल्या स्टेटमेंटाचो निशेध करूंक ना. निमणे कडेन बायलांनी आवाज काडलो. 2027 कित्याक कापास्ताद आसा जाल्यार आतांच राजीनामो दिवन दाखय अशें प्रति आव्हानूच ह्या बायलांनी बाबुशाक दिलें. गव्हर्नमेंटूय तुजो आसा आनी MLA तूं त्याच पार्टीचो. तुका कोणे आडयले, तुका खंय हें केलें? तूं स्मार्ट सिटीच्या मिटिंग्स अटेंड करता काय ना? तुजो चलो एज मेयर स्मार्ट सिटीच्यो मिटिंग्स अटेंड करता काय ना हो एक प्रश्न आसा. आणि जर तर मिटिंग्स अटेंड करता जर त्या मिटिंगेक वचून तुम्ही दोगूय कितें करतात? तुमचे ऑब्जेक्शन्स रेज करपाक तुमकां जायना? तुम्ही ऑब्जेक्शन्स रेज केले आमकां हो नाका हाका बदला म्हणल्यार तुमचे गव्हर्नमेंट आयकना. काय तुम्ही थंय मिटिंगेक वता आनी फक्त च्या पिता आनी बटाटवडे खावन येता अशें म्हणचें पडलें ना आमी आतां?
5 वर्सांनंतर तुका याद जाता की मनोहरबाईन कितें तरी हे केल्लें, मनोहरबाईन पणजेची वाट लायले, हे तुका 5 वर्सांनंतर दिसले. मनोहरबाईंचे जे प्रोजेक्ट्स आसा ते आता तू इनॉग्रेट करता. आमी जर तर सांगपाक वचत जाल्यार एक भरपूर हे प्रोजेक्ट्स आमी सांगपाक शकता जे मनोहरबाईन केल्ले आसा. आनी आता तू आपल्या अपयशाचे जे खापर आसा ते मनोहरबाईंचेर घालता, हाजो आमी सगळीं जाणां निशेध करता. दुसरे तुमचे एक स्टेटमेंट आसा की तू सांगता आपण 2027 पळोवया इलेक्शनाक, यो आपल्याक फेस कर. कित्याक 2027? तुवें बरी कामां केल्या. मनोहरबाईन जर तर 25 वर्सां सगळे लोकांक त्रास केले. आता दी रिजायन, तुका कोणें नाका म्हणला रिजायन दिवपाक. दी रिजायन, आता करया इलेक्शन, पळोवया तुजे कितले हे आसा ते. 2027 कित्याक लोकसभे बरोबर परत एक इलेक्शन जावनी पणजे. ही आमची तुका सगळ्यांची चॅलेंज आसा. पर्रीकराक गुरू म्हणपी जायते जाण सरकारान आसात, पूण दुर्दैवाची गजाल अशी की बाबुशान पर्रीकरा आड केल्ल्या स्टेटमेंटाचेर एकाय शिष्यान तोंड उगडूंक ना. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. सद्याक इंटरनेटाचेर सगळ्यांत चड सोदपी पर्यटन थळां मदीं अयोध्येन गोंयाक फाटीं उडयला. अयोध्येक भेट दिवपा खातीर कितल्याशाच पर्यटकांनी बुकींग केलां. ताका लागून अयोध्या हें भारतांतलें मुख्य पर्यटन केंद्र जावपाचे वाटेर आसा. ताका लागून गोंय सरकारानूय पर्यटन वाडी खातीर पावलां उबारल्यात. गोंयच्या आध्यात्मीक पर्यटनाक प्रोत्साहन दिवपा खातीर गोंयांत एकादश तीर्थ येवजण चालीक लावपाचें थारायलां. आध्यात्मिक पर्यटनाक प्रोत्साहन दिवपा खातीर गोंयान एकादश तीर्थ येवजणे खाला 11 देवळांचे एक सर्कीट तयार केला. अयोध्येक लागून पर्यटन क्षेत्रात जाल्ल्या बदलाक प्रत्युत्तर म्हणून गोंय सरकारान दर्यावेळांचेर केंद्रीत आशिल्ल्या पर्यटनाच्या प्रारूपात बदल करपाचें थारायला. पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेच्या म्हणण्या प्रमाण दक्षिण गोंय काशी म्हणून फामाद जातले. आध्यात्मिक, भलायकी आनी इको पर्यटनाक प्रोत्साहन दिवपा खातीर पुरू गोंयान उत्तराखंडा वांगडा समजिकायेची कबलात केल्ली. गोंयान येवपी देशी पर्यटक सरासरी 4 दीस जाल्यार एक आंतरराष्ट्रीय पर्यटक 9 दीस रावता. तांकां आकर्षित करपा खातीर वारसो पर्यटनाक प्रोत्साहन दितले खंय. गोंयान पुर्तुगीज काळांतलीं घरां आसात. ह्या घरांच्या नूतनीकरणा खातीर घरधन्यांक अर्थीक पाठबळ दिवपाचोय सरकाराचो उद्देश आसा. ह्या घरांचो पर्यटना खातीर वापर जातलो. हे खातीर घरांची निवड जातली. आध्यात्मीक पर्यटना खातीर निवडिल्लीं देवळां: फातर्पेचे शांतादुर्गा कुंकळकारणीचें देवूळ, नार्वेचे सप्तकोटेश्वर देवूळ, ब्रह्म करमळीचे ब्रह्माचे देवूळ, खांडोळेचो महागणपती, मंगेशीचे देवूळ, म्हार्दोळचे म्हाळशेचे देवूळ, तांबडी सुर्लाचे महादेवाचे देवूळ, जामावलेचे दामबाबाचे देवूळ, पैंगीणचे परशुरामाचे देवूळ, मडगावचे हरिमंदीर आणि साकळेचे दत्ताचे देवूळ. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. 60वो मुक्ती दीस मनोवपा खातीर केंद्र सरकारान गोंयाक 300 कोटी दिवपाचें आश्वासन दिल्लें. पूण केंद्रान 300 कोटी रुपयां मदले 150 कोटी रुपयाच गोंयाक दिल्यात. उरिल्ले 150 कोटी दिवपाक न्हयकार दिला. हाचे फाटलें कारण जाणा जावन घेतलें जाल्यार सरकाराची घाळपणां म्हूण मुख्य कारण आशिल्ल्याचें दिसून आयलें. आंदोळ मागता एक दोळो आनी देव दिता 2 दोळे ह्या म्हणी प्रमाणूच गोंय सरकाराचें नशीब उजवाडिल्लें. गोंय मुक्तीचे 60वे पर्व मनयता म्हणून गोंयाक 100 कोटी रुपयांचो निधी दिवपाची विनवणी मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान केंद्रा कडेन केल्ली. हे मागणेक हयकार दीत केंद्रान गोंयाक वट्ट 300 कोटी रुपयांचो निधी दिता म्हणून सांगिल्लो. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हांणी संसदेत हे विशीं आश्वासनूय दिल्लें. पूण अजून मेरेन कितले कोटी येयल्यात ताचो हिशोब नासलो. तशेंच हे पयशे येयल्यात जाल्यार ते कित्याचेर मोडल्यात हाचो हिशोब गोंय सरकारान दिवंक नाशिल्लो. आता केंद्रीय अर्थ मंत्रालयानूच हो प्रकार उक्ताडार हाडला. तशेंच गोंयाक कितले कोटी रुपया दिल्यात हेवूय केंद्रान सांगले. राज्यसभेत लेखी उतर दितना केंद्रीय अर्थ मंत्रालयान सांगला गोंयाक 60वे मुक्ती पर्व मनोवपा खातीर फकत 150 कोटी रुपया दिल्यात. पूण ह्या 150 कोटी रुपयांचो हिशोब गोंय सरकारान दिवंक ना. देखून उरिल्ले 150 कोटी रुपया दिवप काय ना हे निती आयोगाचेर निबून आसा. निती आयोग ह्या निधीच्या खर्चाचेर देखरेख दवरता. पयल्या टप्प्यात दिल्ले 150 कोटी रुपया राज्य सरकार कशें मोडटा हाचेर उरिल्लो निधी दिवपाचें थारिल्ले. गोंय सरकारान पयलींचे 150 कोटी रुपया कशे मोडल्यात हे निती आयोगाचे मुखार दवरिल्ले ना. देखून उरिल्ले 150 कोटी रुपया दिवपा खातीर निती आयोगान मंत्रालयाक कसल्योच सुचोवण्यो दिवंक ना. केंद्रा कडल्यान गोंयांक 300 कोटी मंजूर, 150 कोटी राज्य सरकाराच्या तिजोरेन. पयलीं 150 कोटी खर्चाचो हिशोब दाखयात, उपरांत उरिल्ले 150 कोटी घेयात. राज्य सरकारान 150 कोटी खर्चाचो हिशोब निती आयोगाक दिवंक ना. निती आयोग सुचोवणी दिना तो मेरेन उरिल्ले 150 कोटी मेळचे ना.
गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान समीप नार्वेकार. दिवचल शारान डेंग्यून परत तकली वयर काडल्या. डेंग्यूचो झपाट्यान फैलाव जायत आशिल्ल्यान शारान भिरांत पातळ्ळा. सध्या शारान 10 परस चड डेंग्यूचे नवीन दुयेंती सांपडल्यात. इतले मजगतीं डेंग्यू नियंत्रणात हाडचे खातीर भलायकी खात्यान उपाय येवजण हातांत घेतल्या. माझ्या वॉर्डान वॉर्ड नंबर 6 खूब केसीस डेंग्यूचे केसी वाडलेले आसा. सो ताका लागून हांवें आमचे सीओक पयलीं लेटर केलें आनी थंयच्यान हेल्थाचे मॅडमीन हेल्थ इंचार्जाक हें केलें लेटर की तुमी टीम धाडा कितें ओरली लोकांक वचून आमी जेन्ना सांगलें न्हू लोक जोर येता जालो सारको असो म्हणून सांगूंक लागलो. पूण जास्तच्यो केसी मेळ्ळ्यो म्हणून टिमीक हांवें आयज ते तेंच्यांनी सांगून इमिजिएटली टीम धाडली आनी प्रत्येक घरांनी वचून आमी अवेरनेस केलें. तेंच्या घरान पेशंट आहा तांकांय तेंच्यांनी कितें प्रिकॉशन घेवपाचें तेंय सांगलें. पूण लोकांनी कितें केलां आपल्या घराचें सोपीक हें केलां. थोड्यांनी सोपीक बांदल्या थोड्यांनी आसलेले सोपीकाचें तशेंच हाडलां आनी ड्रेनेजाचें तें उदक आसा तें गटारान सोडलां. आमी गटार तांकां घालून पेवर्स घालून जावं हें लादयो घालून तांकां पॅक करून दिलें. पण आतां लोक कितें करता आपलें उदक घरांतलें काडटा आनी भितर सोडटा. तांकां आमी कांय करूं शकना. एवरी रेनी सिजनान हांव सगळे गटारां साफ करून घेता. पण आतां तेंच्यान वचून स्वता पळयलां की ताचें मॉस्किटोचें हें मेळ्ळा अंडी मेळ्ळा तांकां आनी तें उदक अशें घाण जालां. लोक आयकना जाल्यार आतां लोकांनी फक्त इतलें करपाचें की आपलें हेल्थ आमचें इम्पॉर्टंट आसा. आमी जिवन आसा जाल्यार आमी फुडलें आमचें हेल्थान आमी कितें करतलीं. सो प्रत्येकान आपल्या भुरग्यांक लागून कित्याक भुरगीं आसा जाणटी आसा तांकां लागून प्रत्येकान जी घरान आपलें घरांत जर निवळ आमी दवरली जाल्यार आमी दुसऱ्यांच्या घरान कित्याक तर हांगा डेंग्यू केसीस खूब वाडलेले आसा आनी आयज आमी आमची CSC बिचोलेच्यान फूल टीम म्हणजे आमचे सगळे स्टाफ हांगासर हावस टू हावस आमी सर्वे केल्या. सर्वेन आमकां अशें दिसलां की मॅक्झिमम जे गटर आहा ते फूल अशे उदकान भरलेले आसा. अनयूज वेल्स जे यूज करिना अशे 5-6 वेल्स आहा. त्यानंतर उदक लोक सोडटा गटाराक ते सगळे स्टॅग्नंट जाता. हे सगळे काडले किंवा क्लीन केले तरच ते डेंग्यू कंट्रोलान येवंक शकता. कारण एडीस मॉस्किटो जी आहा ती डेंग्यू स्प्रेड करता. ती डे बायटर दिसाची चाबता म्हणजे एका वचून दुसऱ्यान तिसऱ्याक. कारण आमी जागे आसतना ती चावता. रातची जर मलेरियाची कशें आसता रातची चावता. एक न्हिदलेल्याक चावल्या उपरांत त्या दुसऱ्याक चावंक शकना कित्याक पोट भर ते रगत घेता आनी दुसऱ्याक चावना म्हणजे ते मलेरिया तशी स्प्रेड जायना. वेरएज एडीस मॉस्किटो डे बायटर असल्या कारण एकाच वांगडा कितलेशेच लोकांक ती इन्फेक्टेड करू शकता. फाटल्या वर्सा ऑगस्ट सप्टेंबर म्हयन्यांत दिवचल वाठारांत धुमाकूळ घातिल्ल्या डेंग्यू दुयेंसान परत एक फावट तकली वयर काडल्या. सध्या दिवचल शारांत डेंग्यू दुयेंसांत झपाट्यान वाड जायत आसा. सद्याचे घडयेक दिवचल शारांत 10 परस चड नवीन डेंग्यूचे दुयेंती सांपडल्यात अशी म्हायती मेळ्ळ्या. शारांतल्या बोड्डे आनी गांवकरवाडो वाठारांत हे दुयेंती सांपडल्यात अशी म्हायती मेळ्ळ्या. शारांत डेंग्यू दुयेंसांत झपाट्यान वाड जायत आशिल्ल्यान लोकां मदीं भंय पातळ्ळा. दुसरे वटेन डेंग्यू नियंत्रणांत हाडपाक लागून भलायकी यंत्रणा सतर्क जाल्ली आसा. सध्या शारांत फॉगिंग आनी जागृताय करपाची मोहीम भलायकी खात्यान हातांत घेतल्या. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत. गोवा प्रदेश काँग्रेसीच्या राज्य वेंचणूक समितीच्या अध्यक्ष पदाचेर प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकरांची निवड जाल्या. हेर वांगड्यां मदीं युरिया आलेमांव, गिरीश चोडणकर, फ्रांसीस सार्दीन, रमाकांत खलप, एल्टन डिकॉस्टा, कालूस फरेरा, MK शेख, डॉ प्रमोद साळगांवकर, शंभू बांदेकर हांचो आस्पाव आसा. शेनवारा ह्या विशींचो आदेश दिल्लींतल्यान जारी जालो.
कोनसुवा राष्ट्रीय महामार्गा कुशीक कम्युनिदादच्या सुवातीर अतिक्रमणां केल्यात. लोकांनी झोपड्यो आनी गॅरेजी उबारल्यात जाल्यार रस्त्या कुशीक पार्किंग ट्रक दवरल्यात. असली अतिक्रमणां खपोवन घेवचे नात हांचेर बेगोबेग कारवाय करतले अशी शिटकावणी कुट्टाळीचो आमदार आंतोन वाज हांणी दिल्या. जेन्ना आयज आमी हांगासर इन्स्पेक्शनाक येयले आनी आमचे मदें ट्राफीक आसा, पुलीस आसा, बाकीचे डिपार्टमेंट आसा. आनीक जेन्ना आमी सायडीर येयले तेन्ना भरपूर आमी इलिगेलिटी म्हाका दिसता कितें भरपूर चलता. पोल्युशन बी कितें जाता हांगासर ब्लॉक करता, ब्लॅक माती अशी. हांव नको लोकांक म्हाका कोण तर म्हणटालो आपण सकयल देखून ती पावसाच्या दिसांनी सकयल देखून उदकान देंवता म्हणून. हाका लागून हांवें इन्स्पेक्शन केलां आनी पळय हांगा आख्खे ही जी कमदार लँड ते आख्खे पार्किंग केल्लें आसा. हांगा गॅरेज बी आसा, ताका लायसन आसा वो ना तें म्हाका खबर ना, पूण जी गॅरेज देखून आसा ती कमदार लँडान आसा. म्हाका आतांच आमचो कमदारचो प्रेसिडेंट मांडोळकरान सांगलेलें आसा. हाचेर जाता तितले बेगीन हांव एक्शन घेवपाक जाय आनी ऑलरेडी हांवें प्रेसिडेंटाक सांगलें की हाचेर एक्शन जावपाक जाय. आनी मिनिस्टराकूय हांव पर्सनली वचोन मेवतलो हाचेर डिस्कस करपाक. हांवें कशें चलता जाता तितले बेगीन हें फोन जावपाक. हें पळय फाल्यां सकाळीं जर हांगासर कितें इन्सिडेंट जालो जाल्यार ब्लेम कोणाचें पंच आसा, सरपंच आसा, MLA आसा हांचेर येता. ताका लागून म्हाका हें जावपाक जायना म्हणून हांव पर्सनली येवन इन्स्पेक्ट करून हांव आनी RTOकूय हांवें सांगलेलें, पुलिसेकूय सांगलें आसा ताका चलन काडचो म्हणून. सगळे जे ट्रक आसा ताका चलन जावपा आनी मागीर एक विका भितर हें सगळें आख्खें क्लियर जावपा जाय. हें इन्स्ट्रक्शन हांवें दिल्लें आसा. मडगांव नगराध्यक्ष पदा खातीर नगरसेवक कामील परेटो बाशिंग बांदून तयार. मात कामिलाचेर नगरसेवक महेश आमोणकाराची टिका. विद्यमान नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकारानूय कामिलाचेर फोग काडलो. मडगांव पालिकेचे नगराध्यक्ष पद मेळोवपाक भाजपाचो नगरसेवक कामील बरेटो बाशिंग बांदून तयार आसा. नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकाराचो 15 म्हयन्यांचो अलिखित कार्यकाळ सोंपला. ताणें राजिनामो दिवचो अशें कामील मागता. भाजपाचो राज्यसभा खासदार आनी प्रदेशाध्यक्ष तानावडेन खंय ताका नगराध्यक्ष करपाचें उतर दिल्लें. हांव जे BJPचे टिकेटीचेर जिखून फातोर्डा कॉन्स्टिट्युएन्सी वॉर्ड नंबर 8 जिखिल्लो, तर आमी जे कमिटमेंट केल्लें मडगांव आनी फातोर्डा 15 म्हयन्याचे कमिटमेंट जाल्ले आनी तेजी काल 12 तारखेक कमिटमेंट काबार जालें. सो सडनली मागीर दिगंबरान स्टेटमेंट केलो की आमचो मडगांवच्या दिगंबरान स्टेटमेंट केलो की इलेक्शनां लोकसभा उपरांत मागीर तें डिसिजन जातलें. पूण हांवें तेजे उपरांत बसाबस केलें. आमचो प्रेसिडेंट BJPचो प्रेसिडेंट बाब सदानंद शेट तानावडे हेजे कडेन डिस्कशन केलें हांवें. आनी तेणें म्हाका सांगपाक लागलो की तुका आमी प्रेसिडेंट करता म्युन्सिपालिटी मारगांव म्युन्सिपालिटीचो आनी आपूण ऑलरेडी दामू नायकाक सांगलां. तर हेजेर म्हाका कितें दिसलें की खरें जो आमचो BJPचो तानावडे खरेंच एक हें करता कमिटमेंट दिल्लें तो केन्ना आपलें हें करना. सो आनीक जे चेअरपर्सन जे ताणें ताणें आपलें काम केलां तो एक काम करून दाखयता न्ही. जे आपले तेजे टायमार तें कितें करून दाखयलां 15 म्हयने तेजे भायर आनी कांय करपाक शकता न्ही. आतां कितलें पळय केलें जाल्यार आनी कितें चमत्कार करतलो. ताणें आतां म्हाका दिसता ताणें देंवपाचें, बरे भाशेन देंवपाचें हें दिसता. कित्याक आमकां जे प्रेसिडेंट सांगता ते पार्टी तेच करता. पार्टीन सांगलां तें आमकां करपाक आमकां सारकी हें आसा. सो हेजेर म्हाका दिसता मुखावयलें जे आमी आनी अशें जाल्लें आहा की आमचेर अन्याय जाल्लो असो दिसता आमकां फातोर्डा आनी मडगांव. आतां पळोवपाक गेल्यार दोनी प्रेसिडेंट आनी वायस चेअरपर्सन मडगांवचे आहा. तर म्हाका दिसतालें की आमकां दोनी आतां फातोर्डकाराक दिवपाचें वायस प्रेसिडेंट आनी प्रेसिडेंट. हेजेर आमकां अन्याय जावपाक जायना. सो हेजेर म्हाका की आमचो फूल डिमांड आसलो आनी खरें दिसता आमकां फुडलें दितलें म्हणून आमकां पार्टीचेर आमचे BJPचे पार्टीचेर हे विश्वास आसा. जे भाशेन आमचे प्रायम मिनिस्टरान मोदी आमचे द्रौपदी मुर्मू हाका एक गोंयची प्रेसिडेंट केली आमची ST समाजाची. तेच भाशेन आमच्या गोंयांत बा प्रमोद सावंतान आमचो चीफ मिनिस्टरान आमचे रमेश तावडकराक एक स्पिकर केलो. तोच भाशेन म्हाका ती म्युन्सिपालिटी चलोवपाक कांय व्हडलें ना कित्याक हांव एक STचो आनी हेजेर एक केलें जाल्यार एक येणारे इलेक्शनाक आमचे लोकसभा इलेक्शन 2024 खरो एक बरी मेसेज वतली लोकांक. एक बारीक समाजाक केलो आनी कित्याक लोक म्हाका बरो मानता. एक उतराक लोक तयार जावपाक शकता. कित्याक अशें लोक मुगेलो की फाल्यां पासून आमचे BJP सावथ गोवा सिटाक खूब फायदो जावपाक शकता. तानावडेन नगराध्यक्ष करपाचें उतर दिल्लें म्हणून सांगपी नगरसेवक कामील बरेटोचेर दुसरो विद्यमान नगरसेवक महेश आमोणकारान टिका केल्या. मडगांवचो नगराध्यक्ष थारावपाक प्रदेशाध्यक्ष तानावडेची गरज ना. मडगांवचो आमदार दिगंबर कामत आनी दामू नायक कितें ते थारायतले म्हणून आमोणकार म्हणटा. पार्टी प्रेसिडेंटान उलयला तेका आमी काय आयकूंक ना आनी पार्टी प्रेसिडेंटाक आमकां विचारपाची गरज ना.
आमचो आमदार आसा हांगा जाय जाल्यार तो उलयतलो, दुसरो फातोड्डेचो लिडर आसा तो उलयतलो, मडगांवचो आमदार फातोड्डेचो लिडर हे ठरयताले कितें करपाचें तें. अजून काय आमकां तशें कांय ना आनी आमी कोण उलयला कितें उलयला तेजें हांव काय भाश्य करपाक सोदना. कोणाचें कोणें उलोवंक शकता कितें, पूण जें कितें आसा आमी आतां तो चेअरपर्सन कोण आसा पळय दामू शिरोडकर तो बरें काम करता म्हणून हांवें कालूच सांगलां परतेवीन. एक्चुअली आमी तेजे अगेन्स्ट आशिल्ले पयलीं, पूण तो जो बरें काम करता त्या प्रमाणे आमी तेजे फाटल्यान आसात कळ्ळें तुका. आनी आमी समर्थ आसा तेज्या फाटल्यान. आनी जेन्ना पळय तो बीजेपीचो जेन्ना आसा न्ही, आतां काय एमजी काय ना आमचे भितर आनी कोण ना, अंडरस्टँडींग आसा. जेन्ना 15 म्हयने जावन जाल्यार तुका 2 वर्सां जावन आमकां फरक पडलो ना. आमचो आमदार ठरयतलो कोण तो दिगंबर कामत आनी त्या डिसिजनाचेर आमी रावतले कळ्ळें तुका. आनी आमकां काय फरक पडना. आनी जसो पळय म्हाका तो चेअरपर्सन एक्टींग काम करता आनी त्या प्रमाणे काम करत रावले जाल्यार आनीक उदकात जातली. कित्याक सदां चेंज करून नाका जाल्लें. आनी कोणें आतां फाल्यां हांवूय इंडिपेंडंट आशिल्लो, हांवूय काल सांगलां हांवूय बरें मतान निवडून आयिल्लो, म्हणजे आमच्यान क्लेम करपा ना, बेश्टी क्लेम केली म्हणून जाता. जेन्ना आमकां संदी मेळटली तेन्ना आमी म्हणटाले आमकां जाय, पूण सद्या ताका काम करूं न्ही. ते मुख्यमंत्री ठरयतलो, अध्यक्ष ठरयतलो जाल्यार आनी कोणें अध्यक्षान सांगलां कितें सांगलां तें आमकां पडोन गेलें ना, कोणाक सांगलां कितें तें कळ्ळें तुका. ते आमदार विचारतलो. विद्यमान नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकारानूय नगरसेवक कामील बरेटोचेर फोग काडलो. काँग्रेस गोवा फॉरवर्ड युती वेळार पद वांटून घेवपाचो अलिखीत करार जाल्लो हें खरें. मात आमदार दिगंबर कामत भाजपात गेले आनी नवो नगराध्यक्ष वेंचून काडलो. कामील आतां खंयच्या आदाराचेर ही विधानां करता तें आपल्याक खबर ना म्हणून शिरोडकार उलयलो. कामील हांवें प्रेस पळयलां. कामील सकाळीं म्युन्सिपालिटी कडेन ताणें प्रेस घेतला. कितें करार जाल्लो आनी कितें करार जाल्लो तो जेन्ना कावन्सील फॉर्म जालें, काँग्रेस आनी गोवा फॉरवर्ड जेन्ना युती जाली पळय तेच्या वेळार ते करार जाल्लो. 15 म्हयने म्हणजे 2 टर्म मडगांव 2 टर्म फातोर्डा करपाचो. तेच्या वेळार तो करार जाल्लो कळ्ळें न्ही. आनी त्याच वेळार विजय ससन आपल्यान 15 वर्सां टर्म कंप्लीट आपल्या चेअरपर्सन देंवयलो. आनी बाय म्हयने विदीन 2-3 डेज त्या दिसांनी आमचो आमदार बीजेपीन गेलो न्ही. म्हजो आमदार बीजेपीन गेलो. सो म्हजो आमदार जेन्ना बीजेपी गेलो आमकां आमच्या आमदार रावचें पडलें. आमी रावले सगळे, आमी बरोबर आमदारा बरोबर आसा म्हणटकीर. आनी तेच्या वेळार जेन्ना नवें कावन्सील फॉर्म करपा टायमार आमी बीजेपीची कावन्सील म्हणजे दामू नायक आनी दामू नायकान दिगंबर कामत बीजेपीची कावन्सील फॉर्म केली. तेच्या वेळार म्हाका दिसता कोणें तशें कांय उलोवना कळ्ळें न्ही. तो करार आशिल्लो तो पयलीं आसा कामील खंयच्या आदाराचेर स्टेटमेंट करता कितें करता म्हाका कांयच खबर ना. पळय हांवें ताच्या तो व्हिडिओ पळयलो. तो म्हणटा की आपल्या सदानंद शेख तानावडे कडेन उलयला आनी सदानंद शेख तानावडेन सांगला म्हणटा तो आपल्याक चेअरपर्सन नेक्स्ट चेअरपर्सन तूं करपाचो. आतां पळय म्हाका हें बेजीक कितले पसून खरें आसा तें कळना. कारण कशें आसा आनी रुलिंगाचे बीजेपीचे 16 कावन्सिलर आहा. दिगंबर कामतेले आनी सगळे राजू नायक सगळे धरून 16 कावन्सिलर आसा. 16 कावन्सिलराचे कावन्सील फॉर्म केला. जेन्ना कितेंय ठरोवप कावन्सिलाचें कितें ठरोवप आसा तेन्ना आमचे पयलीं आमचे लोकल लिडर म्हणजे दामू नायक आनी दिगंबर हे ठरयतलो न्ही. आतां हे ठरयलें आसतना तो म्हणटा तानावडेन आपल्याक हे केलो. तानावडे हो कोण तानावडे किंवा तानावडे हाका मेळपाक गेलो काय हो तानावडे मेळपाक गेलो हें कितें परत राजकारणाचो फॉर्म्युला योग्य म्हाका खबर ना. गौरांग प्रभू मळकणेकारा सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. वेर्णा हायवे वेल्या कॉन्सोव जंक्शनाचेर सिग्नल तशेंच येरादारी पुलीस दवरपा विशीं मुख्यमंत्र्या कडेन उलयतलो अशें कुट्टाळीचो आमदार आंतोन वाझ हांणी सांगलें. शेनवारा कॉन्सोव जंक्शनाची आमदारान येरादारी पुलिशे सयत जोड पळोवणी केली. शुक्रारा कॉन्सोव जंक्शनाचेर 2 दुचाकी आनी रिक्षा मदीं भिरांकूळ अपघात जावन एकल्याक आगताक मरण आयिल्लें. मजगतीं रस्तो हुबताना जतनाय घेवची अशी हात जोडून विनवणी आमदारान केली. तेच जाग्यार आज हांगासर आसा. आनीक आतां सांगलाचे प्रमाणे आमी सगळे डिपार्टमेंट जे RTO पुलीस आनी बाकीचे डिपार्टमेंट जेका आयज एमर्जन्सी आयज तांकां आपयले आनी ते सगळे हांगा आयले. हांव तांकां काल जाता आनी ते बरोबर म्हणटा कित्याक हो इन्सिडंट काल जालो घडलो आनी आमकां सगळी दुखाची खबर जावन आसा. आनी ताका लागून आमकां हांगासर कितेंय जावचें म्हाका हांगा डिमांड आसा. सिग्नल जाय नाजाल्यार
रेग्युलरली हांगासर घालपाक हायब्रीड घालपाक अशें ताचो डिमांड आसा पूण आमी काम करता ताका डिमांड केला की आमकां हांगासर सिग्नल येवचें हें कांय गरजेचें आनी बरें आनी आतांच आमचे पळय सरपंचान सांगलां बरें केन्ना कितेंय जर क्रॉसींग जाता तेन्ना तुमी मातशें पडोवन एक 5 मिनट पिड्यार जाल्यार आपूण क्रॉसींग करता तेन्ना मातशें प्लीज हांवूय हात जोडून मागता तुमी एक पडोवन तुमी क्रॉस आहा कित्याक इन्सिडंट खंयच्याय टायमार जावपाक शकता ताका लागून आमी 5 मिनटी लेट जाले आमकां व्हडलो प्रॉब्लम ना असो इन्सिडंट जावपाक जायना कितें हो जालो म्हणून आमकां ताका लागून आयज हांगासर कितेंय तर आमकां आमी ताका डिमांड केला आमचे ट्राफीक सेलाक सांगलां हांगासर ते प्लीज अरेंजमेंट कर म्हणून हांवें सांगलेलें आसा म्हूण ते म्हणटा सगळो टायम दवरपाक तेका स्टाफ ना अशें ते अशें म्हणटा हांव ऑलरेडी म्हाका कडेन गव्हर्मेंटा कडेन मागतलो आमकां जाता तितले ट्राफिकांक तशेंच आमचे पुलिसेन आमचे स्टाफ एक्स्ट्रा दिवचे आमचे पडताली कॉलनीची बरी व्हडली आनी तशेंच आमचे सेन्सिटीव एरिया वारीनगर हांगा आसा ताका लागून आमकां स्टाफ एक पुलीस तर जायच लास्ट टायम हांवें सीएमाक सांगलेलें म्हाका दिसता थोडोसो स्टाफ आमकां ट्रेनींग दिला आनी हाचेर हांवूय आनी कितें जाय जाल्यार हांव ताका सीएमाक सांगून आमच्या स्टाफाक आनी इनक्रीज करपाक हांव वावरतलो आनीक हांव मागता बाकीचे जे इश्यू आसा हायवेर आमी आतां पुलिसेक सांगलां ट्राफिकाक सांगलां की जे हायवेर जे ट्रक आसा जे लॉरी आसा ते थिंगा पार्क करपाक दिनाका म्हणून आनी जाता तितले बेगीन जे लॉरी आसा ते काडपाक सद्याक ऑलरेडी ट्रॅफिक पुलीस लायल्लो आहा न्हू सद्याक ऑलरेडी आमी ट्राफीक पुलीस सद्याक दवरलो आसा ते म्हणटा आपल्या कडेन स्टाफ ना खबर आसा आतां आमची फिस्ट आसा जायते आसा जरी आसा तेणें एडजस्टमेंट करून आयज हांगासर तेणें ट्राफीक दवरलो. गोमंतक टुडे हे बुलेटीन हांगा सोंपता. हांव संजना तुमचो निरोप घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. श्री शांतादुर्गा फातर्पेकरण देवीच्या वर्सुकी जात्रोत्सवाचे सगळ्या भक्तांक माये मोगाचे आपोवणे. देवस्थान समिती श्री शांतादुर्गा फातर्पेकरण देवस्थान फातर्पे. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर, आमचे सोंपिल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही.